गोंयांत सुमूल हाडपा फाटल्यान गोंय सरकाराचो कसलोच सुवार्थ ना। शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर सुमूल दुधाक गोंयांत मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी बिरेस्तारा सभाघरांत दिल्या। अपक्ष आमदार नरेश सावळ हांणी सुमूल डेअरी विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर सभाघरांत बरीच भासाभास जाली। गोंयांत दुधाची कमतरता भासता म्हूण सुमूल डेअरीक गोंयांत मान्यताय दिल्या अशें स्पश्टीकरण सहकार मंत्री महादेव नायक हांणी ह्या वेळार दिलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बाकीचे सोसायटी आसत जाल्यार त्या सोसायटीचेर तुमी एक्शन घेतात, पूण ही भायली सोसायटी आनी ही जेन्ना गोंयांत येता आयली बरें आसा, बरें काम करपाक आयल्या आनी बरें काम करपाक तुमी तिका हाडल्या। आतां त्या तिणें 90 दिसां भितर आपले बायलॉज करून तिणें सादर करपाक जाय आसले, ते तिणें करूंक ना। तेजेर एक्शन कितें घेतलें? हे दूध आमच्या गोंया भितर दुधाची जी मागणी आसा ती सभापती महाशय दिसाक 3,25,000 दूध जाय आमचे गोंय। आणि हेच बरोबर हे दूध येता आसतना तांचो सेस जो आसा तो आमकां 1,34,65,782 रुपया मेळ्ळा आसा, म्हणजे सरकाराक सेस आयिल्लो आसा। आज सुमूल जें गोंयांत आयलें आनी खास करून हांव नमूद करूंक सोदतां की गोवा डेरीचो काव मिल्काचो रेट जो आसा तो 24 रुपया 83 पैसे आणि सुमूल शेतकऱ्यांक दिता 25 रुपया 92 पैसे। बफेलो मिल्क जे आसा ते 29 रुपया 12 पैसे गोवा डेरी रेट आसा आणि सुमूल तांकां दिता 37 रुपया 70 पैसे। आणि त्याच बरोबर ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक 40% जे सपोर्टिंग प्रायस आसा वो शेतकऱ्यांक मेळटा। त्याच्या भायर 1 रुपया 50 पैसे आणि ते इन्सेंटिव्ह म्हणून तांकां ह्या दूधवाल्यांक दितात। मुफत कॅम्प घेवप, मुफत डॉक्टरांची सोय करप, अशे वेगळे वेगळे पद्दतीन सुमूल जें आसा ह्या गोंयांत काम करीत आयिल्लें आसा। आनी त्याच बरोबर हांव गजाल बाबा आमदार माननीय आमदार नरेश सावळाक सांगूंक सोदतां की सुमूल जरी गोंयांत आयलें जाल्यार गोवा डेरीच्या फंक्शनिंगाचेर तेजो कसलोय परिणाम जावना हो तेजो पयलो प्रश्न आसा। आनी आमी पळयतले, सरकार पळयतले की ज्या डेरी भितर एसेट आसात, एम्प्लॉईज आसात, ह्या सगळ्या लोकांक कांयच कमी पडून दिवचें ना। ताजी आमी कुयदाद, ताजें रक्षण आमचें हें सरकार करतलें हे वेळार सांगूंक सोदता। पण हांवें म्हटलेलें की सुमूल डेरी हांगासर नवी आयिल्ली आसा आनी ते सगळे दूध कलेक्ट करून ते गुजराताक व्हरता आनी तुमचे जे पळय सपोर्ट प्रायस आसा पळय तो सपोर्ट प्रायस फक्त तुमच्या कडल्यान घेता ते। हेजेर तुमचो कितें कंट्रोल आसा काय म्हणून विचारलेलो। दुसरो नंबर क्वेश्चन नंबर 2। स्पीकर सर, हांव सभागृहाचे सदस्य जो प्रश्न फुडें करतात ताच्या संदर्भांत हांव एक नमूद करूं इच्छिता की गोव्यांत दुधाची रिक्वायरमेंट खूब आसा। मोठ्या प्रमाणावर भायल्यान दूध येता। दूध निर्माण करपाची पोटेन्शियल ह्या राज्यांत आसा। अनेक युवकांनी यशस्वीरित्या हो उद्योग सुरू करून उत्पन्न वाडयल्लें आसा। सरकारान ते करचे म्हणून गायो घेवपाक योजना, काफ रेअरिंगाक योजना आणि ताच्या नंतर दुधाक सपोर्ट प्रायस दिणारी योजना। पूण स्पीकर सर, इतलेंय जावन लक्षांत अशें येवंक लागलें की जितल्यो योजना शासन दिता त्या प्रमाणार दूध वाडना आणि मागीर कितें कारणां जावंक शकतात। अखेर आमी हे ट्रायल एररानूच आमी प्रयत्न करतात। ह्यो गोश्टी सादारणपणे 2000 आमचे पयले फावटी सरकार आयले तेन्नाच्यान ही कामधेनू योजना आयली आणि त्याच्या नंतर परत आमी सत्तेत येतकीर कामधेनू सुदारीत हाडली। स्पीकर सर, तातूंतसून लक्षांत अशें आयलें, शेतकऱ्यांचेंय म्हणणें जालें की जर डेअरी कडल्यान, गोवा डेअरी कडल्यान जर पेंड घेतली आणि भायल्यान खंय तरी पेंड घेतली, फीड घेतलें जाल्यार तेचो जो उत्पन्न आसा हें वेगळें येता। आतां आमची डेअरी मॅन्युफॅक्चर करता आणि शेतकऱ्यांचो जर असो आरोप आसा जाल्यार आमी शेतकऱ्यांक खूब फावटी म्हणटात की अरे मागीर तुमी भायली घेया म्हणून। पूण ह्या डेअरी कडेन तांचे बिलांतसून ती एडजस्ट जातात, पेंड घेता आसतना पयशे दिवचे पडनात। म्हणून आमी मागीर पर्याय म्हणून ह्या क्षेत्रांत जेणे बरें काम केल्लें आसा
तांकां आमी गोव्यांत इंट्रोड्यूस करपाचो योजना केली आनी तातूंतसून सुमूल आयले. सुमूलाचें हित किंवा सरकारच्या हिता खातीर न्हय, सुमूल हांगा जी एंट्री केल्या ही गायवाल्यांच्या, दूधवाल्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर.